प्रिच्या भाव भयणीनो, आयज देव काकलुतीचो आयतार आनी सगल्यांनी आमी दुबाव विरीत देवाची काकलूत चाखल्या आनी आमकां सगल्या वेळार ही देवाची काकलूत चाखूंक जाय। आनी देखूनच ही देव काकलूत आमी चाखता आसतना आमकां जेजूची उतरां, शांती तुमकां। देव काकलूत म्हज्या जिवितान हांवें जायती अणभवल्या। म्हज्या जिवितान जी देव काकलूत हांवें म्हज्या जिवितान अणभवल्या जाता ते भाशेन दुसऱ्यांक वांटूंक हांव प्रयत्न करतां। जावं म्हज्या उतरांतल्यान, म्हज्या करण्यांतल्यान, हो ज्यो वस्तू हांव करतां तातूंतल्यान ही देव काकलूत दुसऱ्यांक वांटूंक जाता तितले प्रयत्न करतां। आनी एक यादनीक कसो भाव भयणीनो, देव काकलूत दुसऱ्यांक दिवंक सगल्यान व्हडली वस्त जी हांवें आयज पासून केल्या ती म्हज्यान खात्रेन म्हणूंक जाता कुमसाराचो साक्रामेंत। जेन्ना ते कोदेलीर बसून, ते कुमसोदरीन बसून कुमसाराचो साक्रामेंतान हांव भाग घेतां आनी जो कोण पातकी आसा आपलें जिवीत मानून घेवन देव काकलुतीक त्या जाग्यार येता, थंयसर खरेंच देव काकलुतीचें हातयार जावंक ह्या कुमसारांतल्यान एक यादनीक कसो म्हाका जायते पावटी सोयेक मेळ्ळा। तशेंच मिसाचे भेटेन ही देव काकलूत वांटूंक म्हाका जायतो सोयेक मेळ्ळा। आनी देखूनच म्हजें जिवीत जरी म्हज्या जिवितांतल्यान जरी तर हांव एक गोवाय दितलों जाल्यार आयचें जबाब स्तोत्र आमी जें गायलां आनी आमी सगल्यांनी हो जबाब दिला सर्वेस्पराक दिनवासात, तो कितलो बरो ताचो माई मोग मीत मेर नासलोलो। देव काकलूत भाव भयणीनो, ह्या उतरांनी जायती आसा, ताचो माई मोग मीत मेर नासलोलो आनी ताची काकलूत मीत मेर नासलोली। देखूनच हो देव काकलुतीचो आयतार आयज आमकां देवाची काकलूत, देवाचो माये मोग इतलो व्हरतो की आमची पातकां केदीय व्हडलीं जावं, आमच्यो असोक्तायो कितल्योय मोट्यो जावं, हे देव काकलुती मुखार ती कांयच न्हय। भाव भयणीनो, आयचो हो नियाळ करता आसतना म्हज्या जल्माच्या दिसाक आमच्या चीफ मिनिस्टराचोय जल्माचो दीस देखून ताची दोन उतरां दोन ताचे फ्रेजीस आसा ते म्हाका म्हज्या नियाळाक याद जाले। एक, भिवपाची कांयच गरज ना। जायते पावटी आमचो चीफ मिनिस्टर ही उतरां म्हणटा, भिवपाची गरज ना। आनी भोव करून केन्ना म्हणटा, जेन्ना पर्जा भियेल्ली आसा, प्रायस रायज जाता, पर्जा भियेली, एनवायरमेंट पिड्ड्यार जाता, पर्जा भियेली, आनी भियेल्या उपरांत ही पर्जा बोवाळ मारता। ओ जॉब्स मेळना, इस्कॉलां सुरू जायना, ओ हेर दुसरे मुद्दे आमच्या राज्यान जे आसा ते जाता तितले पावटी पर्जा भियेता। आनी तेन्ना आमचो चीफ मिनिस्टर काय बरो म्हणटा, भिवपाची गरज ना। काय बरीं उतरां ही भाव भयणीनो। आनी ही उतरां घडये ताच्याच तोंडांतलीं न्हू, पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां ही, भिवपाची कांयच गरज ना। कित्याक असले भिरांतीचे विशय वो भिरांतीचे मुद्दे जायते उप्रासल्यात। आयचे शुभ वर्तमानान आमी पळयता, आयचें शुभ वर्तमान जुआंवान बरयल्लें आनी त्या शुभ वर्तमानाचो निमाणो भाग। आनी आयज आमी जें सुरू केलां तातूंत आमी आयकता, जेजूचे आपोस्ल जे आसले, शीस आसले, ते जुदेवांची भिरांतीन दारां बंद करून आसले। रोमाचो सरकार आसलो आनी ते रोमाचे शिपाय आसले, तांचे भिरांतीन दारां बंद करून आसले, भिरांत आसली तांचेर। आनी असल्या वेळार तांकांय म्हणपाक गरज आसली, भिवपाची कांयच गरज ना। पूण तांच्यांनी एकामेकाक म्हणूंक जायनासलें, कित्याक आमचो सोमी जो अभिषेक म्हूण आमी रावताले, आमकां सोडवण दितलो, भोव करून जायत्यांच्या मनान ही सोडवण म्हणल्यार राजकी सोडवण आसली, पॉलिटिकल फ्रिडम। कित्याक रोमाचो सरकार थंयसर आसलो, जायते टॅक्सीस तांचेर घालतालो, तशेंच आपणाक जें जियोवपाक जाय तें जिवंक ही पर्जा रावताली। हो जेजू जो आयिल्लो आसा तो आमकां ही सोडवण फावो करतलो। आनी जी अपेक्षा घेवन आसली, एक्सपेक्टेशन्स घेवन आसली, ती सगळीं चुर्र जाली जेन्ना ताका दवरलो, ताका खुर्सार खिळायलो, कोश्टायलो आनी तो खुर्सार मेलो। काबार, सगलें काबार। आतां ह्या पासत हू नेक्स्ट, आतां आमचेर येवपाचें आसा। आमचें आतां कितें जातलें, जें आमी इतले उक्तेपणी ह्या जेजू बराबर भोंवताले ह्या पासत ही भिरांत।
आनी तांचे भिरांतीन आमकांय आतां धरून दितले, आमकांय मारतले, आमकांय खुर्सार खिळायतले वा आमकांय नाटक करतले, हें सगळें जाणा जावन भिरांत येतलीच. देखून ह्या शिसांचेर आयलोली ही भिरांत. आनी हे भिरांतीन भिवपाची कांयच गरज ना म्हूण सांगपाक पुनर्जीवन जाल्लो जेजू भाव भयणीनो दारां बंद आसतना आपूण भितर सरता. ही दारां बंद आसतना जुदेवांक जे धरूंक सोदताले, मारूंक सोदताले तांकां भितर सरूंक मेळना. ही दारां बंद आसतना जे रोमाच्या सरकाराचे शिपाय आसात तांच्यांनूय धरूंक भितर येवंक जायना, दारां बंद आसात. पूण जेजू दारां बंद आसतना पासून तांचे मुखार येवन तांकां काय बरी ही उतरां सांगलीं, शांती तुमकां. आनी ताणें शांती तुमकां म्हणली तेन्ना दुबावयले ते आनीक भियेले, कित्याक असलें पयलीं ताणें केन्नाच पळोवंक ना. थोडी पावटी तांकां दिसतलें भूत, जे भाशेन आमकां भुतांची भिरांत दिसता जायते पावटी. पूण जेजून जेन्ना तांकां ही शांती फावो केली तेन्ना बेस्ती वयल्या वयर न्हू, हे पळय म्हजे हात, हांवूच तो खुर्सार खिळायल्लो जेजू पुनर्जीवन जाला, फोंडान कुसूंक ना, फोंडान उरूंक ना, हो पळय हांव आयलां. आनी तेन्ना भाव भयणीनो जुवांवाचें शुभ वर्तमान सुरू जाता तेन्ना तिसऱ्या आवेस्वरान जीं उतरां आमकां मेळटात. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत ओपून दिलो. होच तो पूत देव काकलूत घेवन आयलोलो जेजू क्रिस्त खुर्सार कोश्ट मरण सोसून आमचे पासत पुनर्जीवन जाला आनी आतां आमकां म्हणटा शांती तुमकां. जाल्यार आमची वेगवेगळे तरेची भिरांत जी आसा, ही भिरांतीचेर आड वचपाक भाव भयणीनो ही जेजूची शांती आमकां भोव गरजेची. तेन्नाच आमी एकामेकाक म्हणूंक जाता, भिवपाची कांयच गरज ना, घोडे प्रायस देंवचो ना, घोडे जे प्रकल्प येयल्यात ते घोडे बंद जावचे ना, जे निसंटन जें चालू आसा आमच्या दोळ्या मुखार घडटा, आमी कितलींय कंप्लेन्स गायलीं, बोवाळ मारली, प्रोटेस्ट केले, घोडे बंद जावचे नात, तशेंच उरतलें. पूण ह्या सगळ्या बोवाळान, हे सगळे भिरांतीन शांती घेवपाक जाता काय म्हज्यान? आयज देव काकलुतीच्या आयताराक हो प्रश्न आमकां जणेकल्यात. हें सगळें वायट, हें सगळें निसंटन, हें सगळें बरें न्हू तें चलता तेन्ना तुज्यान ही शांती घेवपाक जाता? भाव भयणीनो, हें जरी तर आमी घेतले हांव जाल्यार हीं उतरां आमी परतून परतून आमच्या मनान घडोवपाक गरज. ताचो माई मोग मीत मेर नासलेलो. तोमास जेजूचो शीस थंयसर नासलेलो. जेन्ना जेजू आयलो आनी तांकां म्हणलें, आपणाकूच दाखयलो, दुसऱ्या शिसांनी काय बरें ताका सांगलें, पळय आमकां जेजू दिश्टी पडला, जेजू आमकां भेटला, तो पुनर्जीवन जाला. दुबाव तोमास चिंतपाक लागलो. आनी तेन्ना तोमासान ती दुसरी उतरां म्हणलीं, जे आमचो चीफ मिनिस्टर म्हणटा, राव स्टडी करता. जेन्ना आमकां भाव भयणीनो दुबाव येता तेन्ना आमी सगल्यांनी स्टडी करपाक जाय. आनी त्या पासत तोमासान म्हणलें, त्या हिळ्याचे सुवातेर हांवें म्हजें बोट घातल्या बगर, म्हजे हात ताचे कुशीन घालिना जायन जाल्यार, हांव ती स्टडी करिना जायन जाल्यार हांव सोतमानशाक ना. आयज असल्यो जायत्यो वस्तू आसा ज्यो आमी स्टडी करपाची गरज आसा. आमी बोट घालून पळोवपाची गरज आसा, हात घालून कुशीन आमी सांस पिवपाची आसा. तें केल्या बगर आमकां थोड्यो वस्तू ह्या संवसारांतल्यो आनी आमच्या राज्यान घडटात त्यो, आमच्या जिवितान, आमच्या घोराब्यान घडटात त्यो समजपाच्योच ना. आनी ज्या मेरेन त्यो आमकां समजपाच्यो ना त्या मेरेन आमची भिरांत पयस वचपाची ना. देखून कितलेंय आमकां म्हणलें, जावं आमच्या चीफ मिनिस्टरान म्हणूं वा आमच्या घरच्यांनी म्हणूं, आमच्या इश्टांनी म्हणूं, भिवपाची गरज ना, ती उतरां फकत भिवपाची गरज ना म्हूण थिंगाच उरलीं. पूण आमच्या जिवितांत ती खरी जायनात. पण ज्या वेळार हो अणभव आमी जेजूचो घेता, आमी स्टडी करता, आमच्या धर्माचे जायते मुद्दे आसात आमकां खबर पासून ना. आमची दोतोन काय बरी आसा पूण ताका आमी तितली आजून पासून तितलो भर घालूंक ना ती समजूंक, तितलो भर घालूंक ना ती आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक. आनी आमची भिरांत आयज वाडत आसा कित्याक आमचें मन भाव भयणीनो ह्या संवसाराचेर चड गेल्लें आसा. पूण देव काकलूत सदांच आमचे मदें आसा. जेजू मेलो, जेजू पुनर्जीवन जालो, जेजू स्वर्गार गेलो.
पूण जेजू जेन्ना आपूण स्वर्गार वेता तेन्ना आपलो पवित्र आत्मो ह्या शिसांचेर सोडटा. स्वास सोडलो जेजून आपल्या शिसांचेर, आनी स्वास सोडलो तेन्ना ही देव काकूट सदांच्या सदां आपले परजेक आनी जे कोण आपणाचेर विस्वास दवरतले तांकां दिवचे पासत ह्या आपल्या आपोस्लांक. आनी त्या उपरांत जे कोण यादनीक जाता, आमचे असले यादनीक सादे वसोक, एक यादनीक कसो भाव भयणीनो हांवूय वसोक, हांव बागयोन न्हू, पूण म्हजे वरवीं एक यादनीक कसो म्हज्या मागलेल्या हातां वरवीं देव काकूट सगल्यांक वांटून दिवंक ह्या उतरांनी जेजून आपल्या आपोस्लांक सांगलेलें, तुमी जांचीं पातकां बक्षिशात तीं बक्षतलीं, आनी तुमी जांचीं पातकां ना बक्षिशात तीं तांकां बक्षची नात. म्हणटच ही पदवी खूब मोठी पदवी. हे पदवेंतल्यान जाल्यार म्हज्यान खरेंच म्हणूंक जाता भिवपाची गरज ना. तूं पातकी भिवपाची गरज ना, ओसोक तूं भिवपाची गरज ना, पडटाय तूं परतून परतून जरूय तुका पातकान पडूंक नाका, ह्या पातकाची तुका विखटाय आसा तरूय आसतना तुज्यान जायना, भिवपाची गरज ना. कित्याक ताचो माये मोग मीत मेर नासलेलो. स्तोत्र 117 हें आमकां सांगता, ताचो माये मोग मीत मेर नासलेलो. जाल्यार ह्या ताच्या माये मोगान मीत मेर नासलेल्या मोगान ही देवीक काकूट आमकां ह्या साक्रामेंतांनी सदांच जिवी दवरलेली आसा. देखूनच जेजून आपल्या ह्या आपोस्लांक धाडले. आयज ताचे यादनीक कशे आमी हेंच करपाक गरज. ही देव काकूट सगल्यांक वांटूंक भोव करून जे कोण पडलेले आसात, ओसोक्त आसात, पातकी जाल्यात आनी आपल्या पातकाच्या पेजान एके भाशेन चिड्डल्ले आसात, भायर सरपाक सोदतात, कुमसाराचो साक्रामेंत आसा. दुसरे साक्रामेंत आमकां हीच देव काकूट वांटीत आसात. देखून भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता जेन्ना पेद्रू, जुवांव आनी दुसरे शीस तांचे मदें आसलेले तेन्ना पर्जा कुशाल जाताली. इतलें की जेजून तांकां फावो केलें ताची सावडी पासून तांचेर पडत जाल्यार, पेद्रू चलता ताची सावडी पासून कोणाचेर पडत जाल्यार ते बरे नात ते बरे जाताले, पिडा पयस जाताली, काकूट फावो जाताली. तर ही काकूट आपल्या शिसां वरवीं दुसऱ्यांक फावो जावंक जेजून फावो केलें आनी तांकां हो पवित्र आत्मो दिलो. आनी हें देणें भाव भयणीनो आमकां सदां दवरूंक आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी आयकता प्रकाशणेच्या पुस्तकाचो पयलो भाग. जुवांव पातमोस म्हणटात त्या जुंव्यार रावन हें दर्शण घेता. देव ताका आपलें दर्शण दिता, जेजू हें दर्शण फावो करता आनी ह्या दर्शनान जायती शिकवण आसा ती आजून पासून आमच्यान शिकूंक जायना, ताची स्टडी करून काबारूच जायना. जायत्यो वस्तू समजना दिसतात थोड्यो, तीच वस्त आनीक एक फावटी वाचीत जाल्यार आनीक दुसरो संदेश मेळटा. ह्या पासत पवित्र पुस्तक भाव भयणीनो ही देव काकूटीची जोर आमकां जाता. देव काकूट जाय पवित्र पुस्तक उगड वाच. घडये थोडे फावटी तेंच काल वाचलेलें तेंच आयज वाचता, पूण देव काकूट तातूंतल्यान व्हावो नासतना कशीच रावची ना. जेन्ना तूं पवित्र पुस्तक उगडटाय देव काकूट तातूंतल्यान भायर सरताच. घडये फकत एक वाक्य, एक सेंटेन्स, उगडे तूं एक आख्खें पान वाचताय, उगडे एक आख्खो चॅप्टर, आख्खो हावेसवर घडये वाचताय, तातूंतल्यान तुका देव काकूट मेळ्ळ्या बगर रावची ना. आनी तें वाचून जाता तेन्ना तुज्यान म्हणूंक जातलें खरेंच ताचो माये मोग मीत मेर नासलेलो. आनी तो आमकां आमच्या जिवितांत दिश्टी पडटा. आमचे भोंवतणी जायतीं भाव भयणां आसात तांच्या जिवितांतल्यान आमकां दिश्टी पडटात. जायते यादनीक आसात तांच्या जिवितांत दिश्टी पडटात. जायतीं गृहस्थी मनशां आसात तांच्या जिवितांत आमकां दिश्टी पडटा खरेंच देव काकूट चाकलेलीं ही मनशां. त्या पासत तीं कोणाक भियेनात, त्या पासत तीं खरेंच म्हणटात भिवपाची गरज ना. आनी जें कितें देवीक अणभवांतल्यान शिकूंक जाता तें आमच्यान दुसऱ्या खंयच्या पुस्तकांचेर वा आनी कसली स्टडी करून वा कसली कमिटी काडून तें आमच्यान शिकूंक जावचें ना. देवाचो अणभव आमी पवित्र संस्कारांतल्यान आनी एकामेकाच्या जिवितांत घेता आनी हेंच जिवीत आमी मुखार व्हरता तेन्ना आमी खरेंच ही शिकलेलीं मनशां. आनी ज्या कोणी ह्या अणभवा वरवीं जेजूची स्टडी केल्या ती आपलीं फळां दितात. बऱ्यो दयाळ करण्यो 7 कुडीच्या फायद्याच्यो 7 आत्म्याच्या फायद्याच्यो. तातूंतल्यान कितें भाशेन ही देव काकूट आमी दुसऱ्यांक दिवंक भाव भयणीनो आमकां सोयीक. ह्या पासत
ह्यो कुडीच्या फायद्याच्यो आनी ओतम्याच्यो फायद्याच्यो दयाळ करण्यो ज्यो आसात त्यो आमी आमच्या जिवितांत घालूंक प्रयत्न करुया, त्यो आमी शिकुया आनी त्यो शिकून हीच आमची स्टडी, हेंच आमच्या जिवितांत घालता तेन्ना आमीच जण एकलो आमकां म्हणपाक पावतल्या देव आमच्या सांगाता आसा, ताचो मागीर मोग मीत मेर नासलेलो देखून भिवपाची गरज ना. तर भाव भयणीनो, हे भेटेन आमचें जण एकल्याचें जिवीत आमी देवाच्या हातांत घालुया आनी देव काकलुतीक देव काकलूत चाकूंक तयार जावुया.